ऑपोजिशन आमकां चड टायम मेळपाक जाय, चड आवाज करपाक मेळपाक जाय. लोकांची अपेक्षा आसा, लोकांची अपेक्षा कितें आसा की ऑपोजिशन खंय ना खंय आवाज करतले, गांवांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट करतले. पूण ह्या 2 दिसांनी आमकां ते करपाक 2-3 दिसांनी आमकां करपाक मेळना आनी त्यात आमी PHC मिटिंगाक मांडले. आनी दुसरो म्हणटा तो टायम म्हणल्यार जेन्ना गव्हर्नर स्पिचाचो हें आसा एलोब्रेट करपाचें आसा तेन्ना डिस्कशन आसता तेन्ना आमकां टायम थिंगा पार्टी लिडर आमकां टायम एटलिस्ट हाफ एन आवर तरी दिवचो ही मागणी केल्या. पण ते म्हणटा की तुमकां तो टायम मेळपाचो ना, तुमकां 2 तोरां मेळटली ओवरऑल ऑपोजिशनाक उलोवपाक. म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता आसतले गोंयभरांतले इश्यूज इन्क्लुडींग ऑपोजिशन लिडर आसा तांकां पासून धरून 2 वरां भितर ते म्हणटा एलोब्रेट करा, 2 वरां भितर तुमचे कितें इश्यूज आसा ते मांडा. सो आयज हो BJP सरकार इतलो भियेल्लो आसा की तांकां खंय ना खंय आपूण कितें चुक्यो केल्या त्यो खंय ना खंय दाखोवपाक सुद्दां आनी कोण उलयतलो ना तांकां बंद करपाचो हो षडयंत्र म्हाका दिसता हो BJP सरकार करता. आनी ताकाच लागून तेंच्यांनी जी सेशन आसा ते फक्त 3 दिसांचे दवरिल्ले आसा. जो मेजर विशय कितें आसतलो? पळय 48 आवर्स हो डिमांड न्हू, जो रूल प्रमाणे 48 आवर्सा पयलू आमकां जी बिलां जी आसा जावं कितें तुमी हाडटा जाल्यार ते 48 आवर्स पयलू आमकां येवपाक जाय. मात हें जायना कित्याक एवरी टायम एसेंब्लीन आमी पळयता की खूब फावटी अशेच इश्यू जाता की 24 वरां पयलू केन्ना केन्ना ते लास्ट मुमेंटाक पासून हाडून तेगयता. सो असो जो इश्यू आसा हो आमी इश्यू मांडला की 48 आवर्स पयलू आमकां सगळे जी खंयचीय बिलां हाडटा एमेंडमेंट्स हाडटाना ते तुमी पयलू आमकां दाखोवपाक जाय आनी तेजेर आमी स्टडी करून ते उलोवपाक शकतले. पण ते समज टायमार हाडिना जाल्यार आमी तेजेर सारके स्टडी एलोब्रेट करूंक शकना आनी ते आमी मांडपाक शकना. विरेश बाब, कितें विशय आसले तुमचो हायलायट करपाक? कितें तुमकां टायम शॉर्ट पळय आहा? मेन म्हटल्यार जो विशय सद्याक गोंयांत चल्ला तो म्हणजे लँड इश्यू. आनी जाग्या बाबतींत तरी म्हाका दिसता गोंयभरांत जो आयज भायल्यान देल्लीकार जे येयल्ले आसा आनी कशें आक्रमण जो गोंयचेर केल्लो आसा, जाग्याची रेट खंय पावल्ली आसा हो खूब व्हडलो विशय आसा. दुसरो जो विशय आसा तो अनएम्प्लॉयमेंटाचो. अनएम्प्लॉयमेंट तुमी पळयता आसतलो ते वाडत चल्लेले आसा. आयज बेकारी गांवांत लोक भुरगे जे आसा तरणाटे कामां सोदता. तुमी पळयता आसतलो गव्हर्मेंट जॉबाक पासून एप्लिकेशन 15-15, 20-20 हजार एप्लिकेशन येता. तुमी नॉर्मल कॉन्ट्रॅक्ट जॉबाक पासून 15,000 एप्लिकेशन येता. म्हटल्यार तुमी चिंतूंक शकता बेकारी कितली आसा ती. सो अशे जे आसा असले कितलेशे इश्यूज आसा हेच न्हू आनी खुबशे इश्यूज आसा हे हायलायट करपाक आमी एसेंब्लीन आसा. तशेंच आतां तुमी पळयता आसतलो म्हादयचो इश्यू आसा हो येदो व्हडलो इश्यू आसा. तो इश्यू आयकोन पासून आयज सीएमान वयता आसतना तेच आपूण डिस्कशन कितें करूं, बजेटाचें डिस्कशन कर्नाटकाचें आपूण कित्याक करूं अशें प्रमाण दिता. इट इज कंप्लिटली रॉंग. कित्याक आयज खंय ना खंय कर्नाटका सिरियस दिसता मात गोंयचो सरकार हेजेर सिरियस दिसना. आनी हेच इश्यूज आनी हेज्या पयलू जेन्ना आमी म्हादयचो इश्यू घेतलो म्हाका एसेंब्लींतल्यान भायर बसून घातलो इतलें हें जालां आनी आयज कळोन येता की सरकार हो सिरियस ना म्हणून. विदेश युनायटेड ऑपोजिशन आसतली ह्या टायमार. पळय युनायटेड ऑपोजिशन तुमकां दिसून येयल्लें आसा कितें आसा आनी कितें ना तें. दोन दीस पयर म्हणल्यार काल पयर कशें एलायन्स जी जोडतोड जाल्लो आनी जोडतोड आयज कसो तुटला हो तुमी सगळ्यांनी पळयल्लो आसा. आनी जे आमी सांगताले जेन्ना लोकसभा इलेक्शना पयलू पासून आमचे खूब प्रेशरायज करपाचो प्रयत्न केल्लो तेजे नंतर आमी सांगताले तरी पूण आमी स्ट्रॉंग रावले, आमी आमच्या स्टँडान रावले. आनी आयज तुमी पळयता आसतलो जो काँग्रेस आनी आप जो एलायन्स आसलो हो तुटलेलो आसा. तेंची जी लग्न जाल्लें तें तुटलेलें आसा, डिवोर्स जाल्लो आसा. आनी ते फुडें कितें जातलें तें तुमकां खबर, लोकांक खबर आनी तेंच्या लिडरांक खबर. मात हे आयज खंय ना खंय गोंयकारांक यूज करता, गोंयकारांचे वोट यूज करता आनी आपणाक जाय तें करता. आनी हो जो षडयंत्र आसा तो कळोन येयला. RG will be not with RG इज नॉट विथ देम. आनी हे पयलूय आमी सांगलेलें आसा आमी जो आसा आमचो स्टँड क्लियर आसा. आमी गोंयची अस्मिताय गोंय राखपाची आयडेंटिटी जी आसा ती राखपाची आमी काम करता आनी ते धोरण घेवन फुडें वयता. हांवें परत हांव सांगता की जो लँड प्रोटेक्शन बील आसा ह्या बिलाक आयज कायद्याक लागून एकूय खंयचोय पक्ष जो आसा तो पक्ष सपोर्ट करपाक रेडी ना. तुमी पळयता आसतले पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील जें आमी घातलेलें ह्या बिलाक लागून कोण सपोर्ट करूंक शकना. बट वयता आनी रस्त्या सायडीक आनी खंय वयता भाशणां दिता, भाशणांनी सांगता गोंयकार 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 आनी गोंयकारांक राखपाक जाय, गोंयकारांक फुडें व्हरपाक जाय. मागीर गोंयकारांक कायदे करपाक जाय म्हणून हें कोण सांगिना आनी कसले कायदे करपाचे हेंय सांगिना. एसेंब्लीन तुमी आसपाना युनायटेड ऑपोजिशन एसेंब्लीनूय आसपाना. पळय हांवें एसेंब्ली जावं एसेंब्लीच्या भायर आमी जो आमचो स्टँड आसा क्लियर आसा. आमचो स्टँड एकूच आसा की गोंयकारांचे विशय जे आसा जे गोंयकारांक लागता खोलायन लागता ते विशय आमी एसेंब्लीनूय पावयतले, एसेंब्लीच्या भायरूय उलयतले.
ओके, आनी एक गजाल म्हटल्यार आयज आपाच्या प्रेजिडेंटान एक स्टेटमेंट केल्लो. तो म्हटल्यार जे तुमचे मनोज परब आहा ते खंय उर्राकाचो सिजन येता तेन्नाच तशें दिश्टी पडटा. तेजेर कितें म्हणटा? पळय कशें आसा, उर्राकाचो सिजन हो गोंयांत सिजनल आसा, हो येतात आनी उर्राक जो आसा हो फेमस आसा आनी आमचेय दोंगराचेर उर्राक काडटा, फेणीय काडटा आनी अशें जे स्टेटमेंट म्हणजे तेका म्हाका दिसता उर्राक लागला फेणी तो म्हाका दिसता भायलो सोरो येवन मारता आसतलो इम्पोर्टेड. एक तो गाडयो इम्पोर्टेड आसता, गोंयच्यो गाडयो आसना, इम्पोर्टेड गाडयो घेता. सो तो जो सोरो आसा तो इम्पोर्टेड घेता आसतलो. आमकां आमचो सोरो व्हडलो दिसता, पूण हांव एक सांगपाक सोदतां की जी स्टेटमेंटां करता थिंगा पार्टी प्रेजिडेंट जी स्टेटमेंट करता चिंतून करपाची गरज आसता. कित्याक आयज तुमचो जो जोड तोड जाल्लो, ही भाशणां तुमी सांगताले आमी सगळे एलायन्स करपाक जाय, आमी एकटे येवपाक जाय, आमी घट जावपाक जाय. आयज कितें जालां लज जाल्या मरे. लज जावना सुशेगाद बस मरे. वयल्यान तूं उलटा मीन्स चोराच्या उलटा बोवा म्हणटा पळय तो तसल्यो खबरी जाल्या मरे ह्यो. आयज तेंची थंय हें जाल्यार डुबती न्हंय म्हणूंक शकता तुमी. आनी डुबती न्हंयान तुमी आमकां भितर आमचे स्टेटमेंटां करता. सो पयलू तुमचें कितें आसा तें तुमी साल्वार करात. तुमकां थंय तुमी तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी साल्वार करात. तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कशें येना तुजी स्वताची तूं आपूण सद्याक बसपाक सोदता पळय ती साल्वार कर. मागीर तूं दुसरें उलय. तूं आपणाचेच साल्वार करूंक शकना आनी तूं दुसऱ्यांक सांगता. म्हटल्यार अशी गत जी आसा सद्याक चल्ल्या की एकामेकाचेर घालपाचें. तुमी स्टँड जो आसा तो तुमचो सारको स्टँड क्लियर ना. आयज तुमकां लज जाल्या, काँग्रेसीन तुमकां लज केली आनी लज करून बसून भायर येवन आमचेर स्टेटमेंट करता. आरे हो कसलो हें? तुमी आतां व्हडलो उलयताले मरे आमी सगळे एलायन्स येवपाक जाय, एकटे येवपाक जाय, एकटे आयज कित्याक तुटले? तेन्ना खबर नासलें जेन्ना 2024 इलेक्शन जालें, लोकसभा इलेक्शन, तुमचो गठबंधन केलो तुमी आनी इंडिया एलायन्सा अंडर तुमी इलेक्शन झगडले तेन्ना तुमकां खबर नासलें 11 आमदारांतले 8 आमदार काँग्रेसींतले बीजेपीन गेले म्हणून. तेच्या पयलू बीजेपीन कितले काँग्रेसीचे आमदार गेले, 10 आमदार गेले ते खबर नासले. काय तुमकां आमकां हिस्ट्री सांगची पडटली. हांव हिस्ट्री टिचर जाता जाल्यार आमी सगळे हिस्ट्री टिचर जावचे पडले. म्हळ्यार ही आयज कसली नाटकां चल्ल्या, आयज फोटिंग म्हणून चल्ल्या. ही कळटा लोकांक तुमी पिशान काडपाक सोदता उर्राक आनी फेणी आनी कितें सांगून आनी तुमी मनमानी करता. आयज ह्यात हो जो अमित पाटकर आसा हो थंय हांगा बसलेलो, खंय ओल्ड गांव बसलेलो, एका उपोशणाक बसलेलो. उपोशण हांव नकळो तो कसलो ड्रामा आनी कितें उपोशण आसलो तो. आतां तुमी पळयात तो बंगलो थंय वयर आसा. आतां खंय कितें आसा म्हणजे अशें लोकांक पिशान काडूं नाका. लोक सगळे शाणे आसा, लोकांक सगळें कळटा तुमी कितें नाटकां करता, कितें भाशणां करता आनी कित्याक लागून स्टेटमेंट करता. एक आपणाक खंय ना खंय परत हें स्टँड मेळटलो, दुसऱ्यांचेर आमी हें करतले, तसलें करचें न्हू. लोकांक लागून आवाज करा, लोकांक लागून आवाज करपाक जाय आनी फुडें वचपाक जाय. ही फोटिंग म्हणून करची न्हू. तुमकां समज आसलें जाल्यार तुमचो एलायन्स सारको स्ट्रॉंग रावतलो आसलो, तुमी उलयतले आसले आनी तुमी हें करताले. तुमचो ना मरे. आनी हें पयलींच सांगलेलें जेन्ना हांव हांगा भितर सरलो तेन्नाय सांगलेलें तें उरता काय ना तें पळया तुमी. आनी आयज तेंच जाल्लें आसा. सो ही नाटकां करूं नाका. तुमचो स्टँड सारको क्लियर करा. तुमी स्टँड क्लियर कांय ना, तुमी नाटकां करता दिल्लीच्यान. आनी तेंय सांगता आयज दिल्लीची जी ही ऑपोजिशन लिडर आसा ती येवन हांगा डिक्लेअर करता. म्हणल्यार डिक्टेटरशीप चालू म्हणजे थंयच्यान येवन डिक्लेअर करता. तुजे कडेन दम आसलो मरे तुवें डिक्लेअर करपाचें. तूं प्रेजिडेंट आसलो मरे तुवें डिक्लेअर. आमचें तशें कांय ना. आमी हांगांतल्यान आमी डिक्लेअर करता. तुमी दिल्लीच्यान येता तुमचो कोण लिडर आनी तो डिक्लेअर करता की आमचो एलायन्स तुटलो म्हणून. तो मनोज डिक्लेअर करता तुमचे. आमचो जो डिक्लेअर करपाक आसा हांवूय डिक्लेअर करता. सगळे डिक्लेअर करपाक शकता. आमी गोंयकार, आमी गोंयानूच आसा. गोंयान आमचे कडेन आमी एकामेका कडेन उलोवन आमी डिक्लेअर करूंक शकता. तुमी ते दिल्लीच्यान हाडटा, जावं ते काँग्रेस जावं ते बीजेपी. तुवें पळय काँग्रेसीचो पयर माणिकराव येयल्लो हांगा डिक्लेअर, तो आनी कितें डिक्लेअर करपाक येयलो. बीजेपीचो आनी कोण येता, सूद काय कोण तो येता आनी हांचो आतिशी येता, केजरीवाल येतालो. म्हणजे डिक्लेअर करपाक कोण दिल्ली. म्हटल्यार तुमी म्हणटा कितें आयज थोडे व्हिडियोज येता की दिल्लीचे हांगा जागे खाता, हे खाता, ते खाता म्हणून. आनी मागीर कितें करता दिल्लीचेच तुमचें डिक्लेरेशन करता. सो हें चिंतपाक जाय, गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की चल्लां तरी कितें, की गोंय सोंपोवपाक सोदता, निसंडान करपाक सोदता गोंयचें, हें लोकांनी चिंतपाक जाय. थँक्यू. येयले